आज आय एम सरप्राइज स्टुडंटान न्यूज हाडली ट्वीट करतकच न्यूजच विड्रॉ जाली. आतां मिडियाक पसून टच जावपाक लागले. वॉर्ड नंबर 2 आनी 3 उदक बरे भशेन लोकांक पावपाक म्हणल्यार GI पायप रिप्लेस करून PVCचे पायप घालतात. गांवड्यार आमचे सिमेंट ओल्ड पायप्स आहा तो मेटल पायप. सो बेजिकली हे गरमेन उदक लोकांक पावूंक जाय आनी उदक पावता तें बरे क्वॉलिटीचें आसपाक जाय आनी तातूंत ब्रेकेज जावंक जायना. चड करून गरमी आतांच एप्रिलान मिड एप्रील कितली पावल्या 1 मे म्हयनो उरला. ताच्या खातीर हे आमी टेंडर पयलीं विचार करून केल्ले. आमचे मतदारसंघान काम तशें सगळें जाल्लें आहा. आतां आमी कितें करतात तें इम्प्रूवमेंट बेजीक इन्फ्रास्ट्रक्चर अंडरग्रावंड सिवरेज अंडरग्रावंड इलेक्ट्रिसिटी हें सगळें आमच्या हातून आसा. आतां आमी अशें करूंक सोदतात की ज्यो बिल्डिंगो येवपाच्यो आहा वो ज्यो बिल्डिंगो आसात तांकां सुविधा बऱ्यो दिवप आनी हाजे खातीर तयारी जावप हें करपाक आमी सोदतात. आमी उदक कशें तरी आमचे मतदारां कडेन पावोवंक सोदतात. आमचो मुखेलमंत्री उदक गोंयचें उदक व्हरून कर्नाटकाक घालता आनी शापादा सांगता हांगा की ओपोजिशन जिखचें ना म्हणून फुडल्या इलेक्शनाक. गोंयचें भाशण तुमी आयकलां आसतलें. थंय मुखेलमंत्री सांगता की जे 7 जाण उरल्या हांकां आपूण चॅलेंज करता म्हणून. कितें फुडले 27 इलेक्शन जिखोवन दाखया. हो जो मनीस पुलिसेच्या प्रेशरान बॅलट वोटाची जिखिल्लो एकूच मुखेलमंत्री आसतलो देशांत हो आमकां सांगता शापादां आनी हो फ्लुकान जिखला. गव्हर्मेंटाच्या प्रेशरान इलेक्शन जिखिल्लो एकूच मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत आसतलो. हें जिखतकर आनी म्हादय विकली हें जिखतकर ते मलीक गव्हर्नरान ताका सर्टिफिकेट दिला मोस्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर गोवा इज एवर सीन. हाजे फुडें एक्स्टॉर्शन रॅकेटां चलतात. सरकार पयशे घेता सरकाराक पयशे पावता होम मिनिस्टराक. आमचे हांगा फातोर्डा मतदारसंघात इल्लिगल अड्डे चल्ल्या गॅमलिंगाचे. ह्या इल्लिगल अड्डे गॅमलिंगाचे हप्तो कोणाक वता. हांवें एसेंब्लीन बोवाळ केलो हे गॅमलिंग बंद जालें. आतां परतें सुरू जालां. सो परतें सुरू जावन कोणाक हप्तो वता. दर होम मिनिस्टराक वचना. हें असलें सगळें करून खंयच्या तोंडान प्रमोद सावंत सांगता की आपूण जिखतलो आनी आमी पडटले म्हणून. आमी कितें केलां हें पडपाक. सो म्हाका आतां एक कावंटर चॅलेंज आहा. तूं इलेक्शन झगड विदावट बींग मुखेलमंत्री आनी तुका चॅलेंज तूं कसोच जिखना खंयच वचून जिखूंक शकना. BJPच्या स्ट्रॉंग होल्डाचेर करून तो जर रिजायन जालो आतां ताणें रिजायन जावचें मुखेलमंत्री म्हणून आनी इलेक्शन झगडूं जाय. हांव रिजायन जाता आमदार म्हणून फातोर्डा आनी हांव इलेक्शन झगडटा. दोगूय झगडुया आमी सेपरेट पूण चीफ मिनिस्टर म्हणून या सादो मनीस म्हणून इलेक्शन झगड कळटलें तुका तूं खंय आहा. ही शापादांची लोकांक सांगता आनी न्यूज चॅनल मधून आज आय एम सरप्राइज गोंयांत हे फातोर्डान इल्लिगल कजिनो परते चालू जाले म्हणून स्टुडंटान न्यूज हाडली. ताजेर हांवें ट्वीट केली. ट्वीट करतकच न्यूजच विड्रॉ जाली. सो हे जे इल्लिगल कजिनो आहा गोंयचे इल्लिगल लिगल न्ही हे आतां मिडियाक पसून टच जावपाक लागले. हो प्रश्न पडटा म्हाका. आनी तो पसून येदो व्हडल्या चॅनलाक हे मुखेलमंत्र्याक टच जावंक शकता. हे सगळ्यो इल्लिगॅलिटी प्रॉस्टिट्युशन पिडोफायल ह्युमन ट्रॅफिकान गोंय इतलें व्हडलें आहा. हे सगळे लेवल ह्याच होम मिनिस्टरान केल्लें आहा. सो ताका कितें तरी हातूंतले पावतात नाल्यार चलता कशें. की बॅगींग सिंडिकेट म्हणून चलता आहा. सगळे कॉर्नरीचेर बॅगींग आहा. हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो एकटो बॅगर दिसनासलो. PI स्टर्न वॉर्निंग आशिल्लें. एक भिकारी दिसलो तूं ट्रान्सफर जालो. आज कित्याक दिसतात ते दिसता कित्याक कोणाक तरी हप्तो येता क्लियर कट. हांव म्हणना की हप्तो कोण व्हरून दिता तो हांवें पळयला म्हणून हांवें पळोवंक ना तें. पूण हें जाता कित्याक. आनी हे तूं इतलें सगळें आसून खंयच्या तोंडान तूं सांगता की आमी पडटले आनी तूं जिखतलो म्हणून. अरे हे खंयचें उलटें राज्य जालें मरे. म्हादय विकता तूं. आवय आवय आपल्या आवय परस व्हडली म्हणून सांगता आनी ती व्हरता आनी सोमती विकून उडयता. हांगा म्हाका ती गृहमंत्री आयलो हांकां कोणाक गट्स जालना विचारपाक ताका बाबा हे आमचे म्हादयचें कितें जालें काय म्हणून. तुजो स्टेटमेंट कितें जालो म्हण तो गट्स आसचेंच ना.
पूण म्हादयचें कितें जालें म्हणपाचें हांकां गट्स पसून ना विचारपाक. आतां तूं सांगता आमी पडटले आनी तूं जिखतलो आनी आमी ओग्गी रावन आयकुपाचें. म्हजो ह्या दिसान बापूय बी दुयेंत आहा म्हणून हांव हातून ना, जाल्यार हांव दुसऱ्याच दिसा त्याच दिसा दितालो म्हाका पुरो रात. आनी आमी थंय मिटींग घेतली एक बिल्डी गांवान, हाल्लो तो सादी मिटींग, एक ट्रेलर हाल्लो पिक्चराचो. कितें उलयता खबर आनी आतां ती मॅच फिक्सिंग करून एक एक तीन हातून रिजर्वेशनां करून इलेक्शन झगडटा. लेवल प्लेईंग फील्ड आसूंक जाय राजकारणात. आमी इलेक्शन कॉन्टेस्ट केलां ओपोजिशन म्हणून, सारकें क्लियर कट ओपोजिशन. सगळे एजन्सीज आहा ज्यो आमच्या अगेन्स्ट, लोकांच्या आदारान आमी जिखिल्ले आहा. तसो करून दाखय गट्स आहा. पळोवया कोण जिखता आनी कितें तें इलेक्शन.